नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पगार न मेळिल्ल्यान तिडकिल्ल्या कामगारांनी मोपा विमानतळ फातर मारून गाडयांचें केलें नुकसाण। धुल्ल प्रदूषण आनी बेपरवा खणी ट्रकांचे येरादारी बेजारून मयांत लोकांनी आडयले ट्रक। बाणवलेकारांनी एकठांय येवन राष्ट्रीय महामार्गाक केलो विरोध। सोडनाच्यान पणजे येवपी पासातली एक फेरी बोट मोडिल्ल्यान जाले बरेच हाल। गांधी मार्केटांतल्या दुकानांचे बेकायदेशीररित्या पावणी केली म्हण मडगांव नगरपालिकेच्या बसकेन बोवाळ। स्वयंपूर्ण गोय उरले फकत घोषणा पुरतेंच गोंयान उदका खातीर वळवळे। विधानसभेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष मांडटले पोगो विधेयक मनोज परबान केले जाहीर। मोगोन जावचे भाजपान विलीम बाबुशान केली मागणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मोपा विमानतळाचे काम करपी कामगारांनी पगार न मेळिल्ल्यान तिडकीन थंयच्या गाडयांची आनी कांय कार्यालयांची मोडतोड केल्ल्याची घडणूक आतांच मोपा विमानतळान घडली। पुलिसांनी अजून मेरेन कोणाचेर गुन्यांव नोंद केल्लो ना। कंपनीन ह्या विमानतळाचे बांदकाम ज्या कंत्राटदाराक दिल्लें ताणें कंपनीचे पयशे दिवन लेगीत कामगारांक पगार दिवंक नाशिल्ल्यान कामगार तिडकले आनी ही घडणूक घडली। कितलोसोच तेंप तांचो पगार दिवंक नाशिल्ल्यान ते तिडकिल्ले आसात। तुम्ही पळोवपाक शकता की कितलेशाच गाडयांचे तांच्यांनी ग्लास फोडलेले आसात। पुलिसूय घटनास्थळार पावले आसात। हे तुम्ही पळोवपाक शकता फक्त गोमंतक टीव्हीचेर। आता आमच्या बरोबर फोनाचेर जोडलेले आसात रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर। सध्या कितें परिस्थिती आसा थंय, तुम्ही निवृत्ती आमकां सांगपाक शकता? सध्या गेटीचेर खंयच्याच प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींक घेयना आणि सध्या डीवायएसपी सुदेश नाईक, पोलीस निरीक्षक विक्रम नाईक त्या कंपनीच्या ऑफिसरांकडे उलोवणी सुरू केल्या आणि आताच आमकां माहिती मेळ्ळ्याच्या नुसार जे कामगारांचे पगार दिवं नसले ते पगाराची सध्या ट्रान्सफर करप सध्या चालू आसा। पगार तांकां दितले, पूण जी घडणूक घडल्या ताचेर अजून मेरेन कोणाचेरूच कागाळ किंवा लेखी तक्रार दिवंक ना। पोलीस फुडली चौकशी करीत आसा। सकाळच्यान कामगार बेजार जाल्ले, त्यांनी जे काम केल्ले त्या कामाचो तांकां पगार मेळोंक नासल्यान ते 500 किमान 700 कामगार एकठांय येवन सुरवातीक त्यांच्यानी जे मेळता ते गाडये फोडले। तिच्या उपरांत जे प्रशासकीय इमारत आसा ताचेर काही दगड फेक केल्ली आणि ही माहिती पोलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पोलीस घटनास्थळी पावले आणि कामगारांक शांत करपाक पोलिसांक यश आयल्या।
सध्याक चौकशी चालू असा. पोलीस निरीक्षक आता येऊन प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींक माहिती दितले असे PI विक्रम नायक हांणी सांगले. देव बरें करूं निवृत्ती, हाचेर आमकां म्हायती दिल्या बद्दल. आता आमी वळुया आमच्या फुडल्या खबरांकडे. धुल्ल प्रदूषण आणि बेपर्वा खणीच्या ट्रकाच्या येरादारीन त्रस्त जाल्ल्या मयेकारांनी बुधवारा सकाळी खणीच्या ट्रकांची येरादारी आडयली. धुल्ल प्रदूषण टाळपा खातीर पयलीं रस्त्याचेर उदक मारचें आणि अशी मागणी करीत पैराच्या चौगुले खणींतल्यान आयिल्ले ट्रक गांवकार वाड्यार आडायले. मजगतीं कळसोत्व निमतान 2 दीस बंद आशिल्ल्या खणीच्या ट्रकांची येरादारी मंगळारा मध्यान राती सुरू जाल्ली. बेपर्वा आणि अनियंत्रीत येरादारी खातीर कळसोत्सव निमतान भाविकांनी उबारिल्ल्यान तोरणांची मोडतोड जाल्ल्यान थळावे बरेच बेजारल्यात. बाणावले लोकांनी कारले प्रॉपर्टी बाणावलेच्या शेत पुरवणेच्या कामाचेर आक्षेप घेतला. हालींच वेचून आयिल्ल्या थळाव्या आमदार घडणूक स्थळार वचून पळोवणी केली आणि जमिल्ल्या लोकांकडेन आणि कंत्राटदारा कडेन हे विशीं भासाभास केली. राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू उरलें जाल्यार ताजो आमकां बाणावलेकारांक त्रास जातलो. आमी पुलाची मागणी केल्या आणि आमच्या मागणेचेर आमी ठाम आसात. हो प्रश्न मुख्यमंत्री आणि हेर अधिकाऱ्यां मुखार मांडून ताचेर जाता तितल्या बेगीन सुटावे करतले तशेंच अशें उतर ताणें ह्या वेळार दिलें. And I think government has to understand that development is all about saving lives. जोरी तरी तुमच्या लोकांगे जीव साल्वा करपाक तुमकां जोरी तरी मुखार सरपा जायना जाल्यार आय थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट एंड वी आर गोइंग टू बी अ वेस्ट फॉर रिप्रेझेंटींग पीपल. आज हांव निवडून आयले लोकां पासून जोरी तरी फाल्यां जोरी तरी 23 जर 100 years फ्लड जालो जाल्यार जोरी तो हांवूय बुडटलो हिंगा वयता आसतना सगळे बुडटले कसलो फायदो जालो हे 300 कोटी साल्वा करून. सो दिस इज द होल आयडिया. आय हॅव स्पोकन टू द दॅट इज मिस्टर दत्ता प्रसाद नायक. Datta Prasad Kamath. He is the for the national highways. He has sent his contractors here. I don't know their name, but the contractor yellow आहे. So ते yellow आहे तेम ते document भी दाखवले. Based on this, we have spoken to the lawyer कडे बोलवले आणि now we will try to take this ahead. Okay. काम तोंडान सांगून काम बंद जायना. कळना तुका because it is a court order or not an order, a statement which is come that you have to continue the work as per the NGT guidelines. NGT जे सांगलो ते भाशेन तेंगे ते कमिटीन सांगलो ते भाशेन करपा जाय म्हणून. Now only we could do is we go to the court immediately again and tell them that whatever you have said is done, but what about something called as 100 years flood that we have to look into, and we have to make sure that if you are saying that 4 boxes or 3 boxes are going to stop for 100 years, it's not going to happen. You are ते सगळे तळे बांदू बुडयता तूं आनी त्या आनी घरां ती बुडयतलो सगळे बुडोवन उडयतलो. सो आय थिंक एक मनशागे डिसिजना लागून वी कॅनॉट risk the lives of the generations to come. Probably 10 वर्सां जाय ते 15 वर्सां. So people have to understand. I will do my best once this resolution is taken by the panchayat. If they can speed it up today, and which they will do, then Kellamutri, we will try to see if we can arrange a meeting on fast track basis with the chief minister to make him understand this. No, with whatever limited resources I have to reach to the CM, I will do my best so that we can go there tomorrow. He also has his plan for tomorrow. Then already plan केला Wednesday येतलो म्हणून slot आसपाना थिंगा. So I will do my best and request him to give us 5 minutes to understand and how we can go in the best way. Regarding this issue, yeah. Because see, we do not want the work to continue till we go back to the court and get things organized. Legally, it has to be right because High Court is monitoring the job. Okay. So from our side, we are fully giving the full support, and I think people are already here. People know this matter for. सोडणाच्यान पणजे येवपी पासातली एक फेरी बोट मोडिल्ल्यान कामाक येवपी लोकांचे बुधवारा सकाळी बरेच हाल जाले. सोडण पणजे मजगती 5 फेरी आसात. तातूंतली एक फेरी मोडिल्ल्यान लोकांची बरीच गर्दी जाली. खात्या कडेन आनीक फेरी बोट ना अशें न्हय परिवहन खात्याचे अधिकारी सुनील कुमार हाणें सांगले. सरकारान तशेंच थळाव्या आमदारान ह्या प्रश्नांकडेन आडनजर केल्या अशें थळाव्या लोकांनी सांगले. फेरी मोडिल्ल्यान लोकांक वरभर हळमळून रावचें पडटा. ताका लागून लोकांक कामाक वचपाक वेळ जाता. बेगोबेग दुसरी फेरी हाडून घालची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
खंयची फेरीबोट खंयची एक फेरीबोट म्हणलेली आहा काल मागीर येयली ती वर्कशॉपान मागीर ती आतां दुसरी रिप्लेस कित्याक करिना इमिजिएटली ना न्हू आनी काम करून धाडटले आनी जाली ताका 10-11 वरां पावतली स्वयंपूर्ण कोच ही सपनां पळोवपी गोंयकारांक मात उदका खातीर अजुनूय वळवळचें काडचें पडटा. एका वटेन गांवांत उदक ना अशी परिस्थिती जाल्यार दुसरे वटेन गांवचें उदक विंगड प्रकल्पा खातीर व्हरपाचें काम सरकारान चालू केलां. त्या खातीर उदकाच्या बोवाळांत लोक सरकाराचेर बेजारल्यात. बैलपार कासरवाडी वाठार आसूं नाजाल्यार अंजुना कांयचू वाठार आसूं नाजाल्यार पणजे सारकी स्मार्ट सिटी आसूं गोंयकारांक उदक मेळना. अंजुना कांयचू वाठारांत लोक स्वताच्या पयशांनी टँकराचें उदक हाडटात. ह्या लोकांक सरकाराचो कांयच आदार मेळना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. आता 1 वर्ष झाले उदक नाही त्यांनी सांगले ते सारखे सांगले पण आम्ही सदांच टँकर कसे हाडटले 1000 रुपये टँकर तो कितले दीस वापरतले आम्ही टँकर सांग पळया आणि भरपाक पयलीं आयदनां जाय न्हू उदक हाडलें जाल्यार 1000चो टँकर हाडलो जाल्यार आमी तें उदक भरतली खंय आमच्या कडेन तशी आयदनांय ना पूण आमी आतां कितें करपाचें टँकर कोण दिता तुमकां आमी आमच्या पयशांनी हाडटा कोण दिना हे दिना हे खंयचे दितले कोण दिना आमकां आमी हाडटा. बैलपार कासरवाडी वाठारांत लोक आपले उदक शेती वेवसाया खातीर सांठयतात तर तेच उदक आतां मोपा प्रकल्पा खातीर वापरपाचें सरकारान थारायलां अशें लोकांचें म्हणणें. दुसरे वटेन मडगांव दवर्ले वाठारांतल्या लोकांक उदकाची 6 म्हयन्याची बिलां सरकारान वांगडाच दिल्यात. ते खातीर दवर्ले भौशीक बांदकाम खात्यांत लोकांनी कागाळ नोंद केल्या. तो कितें म्हणटा थोड्यांक बिलां सारकें आहा थोड्यांक बिलां म्हणटा चॅक करपाक पडटा तुमी एप्लिकेशन करचें पडटा म्हणटा आनी दुसरें म्हणटा तो 6 म्हयन्याची बरोबर धाडल्या पूण तो म्हणटा थोडे करून म्हणटा दिवचें पडटा हाफ पेमेंट करून हें करचें पेड करचें पडटा. थोडे लोक तयार ना ते कितें म्हणटा आमच्या इतलें भरपाक जावचें ना म्हणटा ते आनी हे कितें म्हणटा हे आमची मिस्टेक आमी सारकी धाडल्या म्हणटा ते पूण त्या इलेक्शनाचे हाडटा इलेक्शन आमकां लागना न्ही आमची बिलां म्हणून मिनिस्टरान भरतले बिलां म्हणटा टायमार येवपा जाय न्ही. मयें शारदानगर वाठारांत केबल घालपा खातीर रस्ते खणिल्ल्यान उदकाची पायपलायन फुटूनच लोकांक उदक मेळना जाल्ल्यान आतां म्हयनो जावन गेला. मयेकारांक उदकाच्या टँकराची वाट पळयत दिसभर घरा बसचें पडटा. उदकाचो हो प्रश्न विंगड वाठारांतच न्हय तर गोंयची राजधानी पणजे सारकिल्ल्या स्मार्ट सिटीकय आतां उपरासतात. हे आतां आमकां दिसता अंदाजान म्हणशात जाल्यार 1 म्हयनोभर तरी उदक ना सद्या आमकां हेवटे आनी हे उदक कितें जाला मेन रोड लायन जी खणलेली आसा सो ताका लागून हे उदकाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी सगळ्या कडेन ब्लॉक पडलेले आनी तितूर आनी एक तो केबल वयता म्हणून ते पायपलायन फुटात आसा आनी ट्रकूय चालू आसा सद्या हेवटे सो तितूंतल्यान घरांतले जे प्रत्येक घरांनी पायपलायन वयता ती सुद्दां फुटलेली आसा. ताका लागून आमकां हे म्हयनोभर जालो आतां हे आमी त्रास काडटा. डेली टँकर येता टँकरांतल्यान आमी उदक घेता आनी अशेंच सरकारा कडेन इतकेंच मागता की हे बेगिनात पायपलायन सारकी करची टोटल रुलाचेर हाडचे हे सगळे पायपलायन प्लस रस्ते सगळे रुलाचेर हाडचे आनी सगळ्यांकूच सुखान दवरपाचे. कांय दिसां भितर गोंयांत नवें सरकार स्थापन जातलें पूण वेंचणुकेच्या पयलीं राजकीय पक्षांनी उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले अशी जी आश्वासनां दिल्ली ती पुराय जातली काय ना कांय लोकांक उदका खातीर वळवळचेच पडटले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव नगरपालिकेन बेकायदेशीर रितीन गांधी मार्केटांतल्या 2 पसऱ्यांची पावणी केल्या असो आरोप करीत कितलेशेच नगरसेवक सत्ताधारी नगराध्यक्ष आनी मुख्य अधिकाऱ्यांचेर तापले. नगरपालिकेचे काळे धंदे चल्ल्या असो आरोप कांय नगरसेवकांनी केला. बाजार समितीच्या अध्यक्षान आनी नगराध्यक्षान हे सगळे आरोप न्हयकारल्यात. म्हणटकूच जो पळय आतां तो एलिगेशन करता ऑब्वियसली जे चेअरपर्सना व्हीसीपी पळय आतां आमचे ते प्रेसिडेंट आसा तेजे आमचे हाजे मार्केट कमिटी ताजे वयल्यान आमकां सगळ्यांक भोगतचें पडटलें. ताका गरज नाशिल्लें रिजर्वेशन आसतना सेटींग करून हातून आनी एकलो गँग मरे आसा ही 2 शॉपां खंयचो एक चेड्डी गँग म्हणून वावुरता म्हणून आयकलां हांवें तो मरे ते शॉपां सगळी भानगडी करता. एकलो खारेबान आयले कोणाक दिला आनी एकला आनी कोणाक दिला कालकोंड्याच्या एका भुरग्याक दिला 4,500 हो भाड्याक दिता शॉपां जी शॉपां 15,000 घनश्यामान चालताचे 18,000 कोणीय ऑप्शनाक घेता म्हणजे हे सगळे प्री तांचे सारकें सेटिंगाचेर जालां हें आनी इलेक्शना टायमाचेर केल्या भानगडी सगळे बिजी आसतना
अशें जर म्युन्सिपालिटी जर खावपा लागले, म्युन्सिपालिटी कसलो रिकवरी हांगासर कसलोच पयशे येना, रिकवरी ना, 25 कोटी भायर आसात, तेजेर कोण लक्ष दिना. संसदे हे जवळ जळून मोकळो जाल्लो आसा. 40-50 लाख रुपया ते आतां खर्च आसा, सगळो पॅरलायज जाल्ले आसा. आमच्या ह्या कावन्सिलाक कांयच पडून गेले ना. ऑप्शन जाल्यार गांधी मार्केटान शॉपाची एक्चुअली ते म्हणटा फायल आमची कावन्सिल म्हणटा फायल आमकां येवपाचें मार्केट 100% हय. सो आमच्या मार्केट कमिटीक ते येवंकूच ना. नाही मागीर म्हाजे कडेन फायल पावली ना, नाही सायन मारली ना. कोणाकूच खबर ना ते ऑप्शन हें केला म्हणून. नाही आमी रेजोल्युशन दिवं ना की ते ऑप्शन करया म्हणून. This is done by the CEO. I don't. But you have signed, you have signed or not? Everything, all this procedure of auctioning, everything was done by the CEO. That is fine, but you have signed the final ENE. Now CEO has signed it. I just seen म्हणून हाते. तू सीन केला. तू sign Final agreement is signed by the CEO. गोंयकारांच्या हिताची राखण जावची या खातीर विधानसभेंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पोगो विधेयक मांडटले. खाजगी विधेयक मांडपा खातीर खेरीत आमचे कडेन हे पर्याय ना अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मुखेल मनोज परब आनी नव्यान निवडून आयिल्लो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी गोंय विधानसभे भायर उलोवप केलें. क्रांतिकारी एक MLA असेंब्लीन पावलो म्हणून ज्या पोगो बिलाक लागून आमी कंटिन्युअस फायट करीत आसा ते पोगो बिल फायनली आमकां असेंब्लीन घालपाक मेळटलें. गोंयकारांचे जे मुद्दे आसा, आमच्या जमनीचो प्रश्न जालो, आमच्या नोकरेचो प्रश्न जालो, आमच्या धंद्याचो प्रश्न जालो, आमच्या गोंयच्या आयडेंटिटीचो प्रश्न. आमचे जे काम आसा ते ऑलरेडी चालू आसा, ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा आनी पंचायत इलेक्शनाक जाता तितले बेगीन आमी जे आमचे पॅनल बीन बसोवपाचे आसा ते बसयतले. मोगो पक्षाच्या भाजप सरकारान भितर सरपाच्या यत्नांचेर बाबूश मोन्सेरातान खर टिका केल्या. मोगो पक्षान हे आदी अशीच खेबडां करून काँग्रेस भाजपाची फटवणूक केल्ली असो आरोप बाबूशान केला. भाजप सरकाराक खऱ्या अर्थान तेंको दिवंक जाय जाल्यार मोगो पक्षान भाजपांत विलीन जावचो अशें आवाहन बाबूशान केलां. You are supporting the government, take benefits, reap the benefits of our government, and then after start your monkey tricks at the end of the term. So much you want to be a part of the government, come and watch yourself, no? Otherwise also your party is dying. आमकां पिशांक काडनाका असो तोमणो बाबूशान ढवळीकाराक मारला. Don't fool us. That is my only this you have been fooling this all this while. You have fooled the Bharatiya Janata Party, you have fooled the Congress also already. मोगो पक्षान भाजपाक तेंको जाहीर केल्या उपरांत भाजपांतल्या 80% आमदारांनी आतां मेरेन मोगोक विरोध केला. मोगो वांगडा काय विरोधान हाचेर निमणो निर्णय घेवपा खातीर दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी आनी भाजपाध्यक्ष JP नड्डाक मेळटलो. मात भाजप आपल्या आमदारांच्या विरोधान वतलो काय मोगो विरोधान हे पळोवचें पडटलें. विधानसभेंतल्यान रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. मोपा लिंक रस्त्याचे काम बेगोबेग थांबोवचे खातीर वारखंड पंचायतीन पंचायत संचालका कडेन दाखल केल्ल्या याचिकेची सुनावणी आतां 22 मार्चाक जातली. मोपा लिंक रस्त्याचे काम बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप करीत वारखंड पंचायतीन हें काम करपी कंपनीक काम थांबोवपाची नोटीस दिल्या. त्या नोटीसे खातीर पंचायत संचालका कडेन 15 मार्चाक सुनावणी जाली. ह्या सुनावणीत कंपनीच्या प्रतिनिधीन कंपनीची बाजू मांडपी खातीर कंपनीक आदोगादाची गरज आशिल्ल्याचे म्हणणे संचालका कडेन मांडले. ह्या सुनावणीत वारखंड पंचायतीच्या आदोगादानूय आपले म्हणणे मांडले. मोपा लिंक रस्त्या खातीर 2021 सरकारान अधिसूचना जाहीर केल्ली, पूण ह्या रस्त्या खातीर आयज मेरेन पर्यावरण खात्याचो परवानो कंपनीन घेवंक ना. तशेंच कंपनीन थळाव्यांच्या जमनींत अतिक्रमण करून झाडां कापली असो युक्तिवाद वारखंड पंचायतीच्या आदोगादान केलो. मार्चाक हाचेर सुनावणी जावपाची आसा. सुनावणेंतल्यान काय निकाल लागता हाचे कडेन लोकांचें लक्ष लागून आसा. सरकाराक आतांय ह्या माध्यमांतल्यान आमी विनंती करता, जे पिडीत शेतकरी आपल्या मागण्यां खातीर झगडटात तांकां न्याय दिवचो आनी हो प्रकल्प सुरू करचो, पूण शेतकऱ्यांचे श्राप घेवन न्हू.
ज्या शेतकऱ्यांचे जमनी गेल्या झाडां गेल्या तांकां नुकसान भरपाई आदी मेळोवन दिवची, तांचे म्हणणे आयकचे आणि उपरांतूच काम जोरान सुरू करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. हाऊसिंग बोर्ड 90% दुकानां बेकायदेशीर आसात देखून अतिक्रमणाच्या मोडतोडीचें काम इल्ले करून करचे पडटले अशें रुमडामळ दवर्लेचो सरपंच विनायक वळवयकारान सांगले. रुमडामळ दवर्ली गांवांत सगळ्या जातीचे लोक एक जावन रावतात. ह्या अतिक्रमणाच्या मोडतोडीचें काम सुरू केल्ल्यान हांगसरल्या लोकांक तो जातीवादय करता अशें दिसपाक लागला. हो वाद वाडून व्हड जावचे न्हय म्हूण आपणे पुलीस संरक्षण घेतलां अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. थोडे जे लोक आसा पळय बेश्टेच कॉम्युनल इश्यू करपाक लागता. सो त्या खातीर आतां आमकां पुलिसाची गरज जाय पडली. सकाळीं पुलीस स्टाफ कमी आशिल्लो म्हणून जे लोक आसा पळय ते बेश्टे इश्यू करपाक लागलो. कितें आसा इश्यू हो आमचो एक्चुली आमचो पंचायतीचो मॅटर हो, पण लोकांची कांय गरज नाशिल्ली. अननेसेसरी लोक इंटरफियर जावपाक लागले. त्या खातीर आमकां पुलीस स्टाफ पळोवचो पडलो. कारण हिंदू मुस्लीम पेटपाक नाका न्ही हेच्या फुडें. कित्याक आमच्या गांवांत आमी सगळे वांगडा रावता. हिंदू मुस्लीम सगळे कॅथलीक भाव आसा. सो तो भाव आमी आपलेपणान रावया, त्या खातीर आमकां पुलीस हाडचो पडलो. पुलीस हे कोणाक धमकोवपाक या कोणाक त्रास करपाक आवडना. पुलीस फक्त जो इश्यू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाता तो जावचो न्ही म्हणून पुलीस हाडल्या, कोणाक त्रास करपाक न्ही. ते आमी माध्यमा कडल्यान चालूच केल्ले आसा. कित्याक सकाळी जो इश्यू जालो पळय लोक अननेसेसरी इश्यू करपाक लागले. आतां तो गटराचेर कोण आसा पळय जो आमचो गटर तो आमचो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी न्ही पब्लीक. सो तो आमी आसा पळय तो एनक्रोचमेंट केला पळय तो क्लियर करता आनी कांय ना. जे गटरा भायर आसा पळय तांकां हांव इतलेंच सांगपाक जाता हेज्या फुडें तुमी जे कितें घालता तें मातशें चिंतून करचें. कित्याक आमकां एक्शन घेवपाक तुमी लायनाका. आमकांय बरें दिसना आमच्या लोकांचेर एक्शन घेवपाक. कित्याक सगळें आमचेच गांव. लोकांच्या बोवाळाक लागून अस्थीत बंद केल्ली पणजी बेतीम फेरी प्रशासनान सुरू करची पडटली. कॅसिनो खातीर ही फेरी बंद केल्ल्याची कागाळ घेवन लोक बंदर कप्तान खात्यान पावले. कॅसिनोच्या मालकांनी गोंयकाराच्या पोटाचेर पांय दवरचो न्ही अशी शिटकावणी संकल्प आमोणकारान केल्या. आजय पणजे ते बेतीम फेरी बंद आशिल्ल्यान लोकांक त्रास जाल्ले. शाळांनी वचपी भुरग्यांक तशेंच कामाक वचपी लोकांक ही फेरी गरजेची आशिल्ली. ही फेरी बंद आशिल्ल्यान लोकांक व्हड प्रवास करून आपलो रस्तो काडचो पडटा. पुर्तुगेज काळा सावन ही फेरी चालू आसा. फेरी बंद केल्यार जाणट्यांक तशेंच लोकांक त्रास जातात. ह्या खातीर हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी बंदर कप्तान खात्यां कडेन केल्ले. उपरांत मंगळारा सांजेच्या 3 वरांचेर हो प्रश्न सुटावो जालो अशें सुत्रां सांगतात. तुमकां खबर आसतली ही फेरी बोट सर्वीस जी आसा ती आतांची न्हू कितली वर्सां जाली पोर्चुगीज टायमा वयरसून ही सर्वीस चालू आसा. आनी आयज सडनली जी आयज सगळे जाण सर्वीस जे यूज करता ते आमचे सगळे धाकटे धंदेकार जे आपले पोट भरपाक लागून आयज पणजे सिटीन येता थंयसून फेरी बोटीन जे आमची भुरगीं आसा स्कुलाक वयपाची भुरगीं ते लोक सिनियर सिटीजन्स. कित्याक आयज जर तूं बसीचो ट्रान्सपोर्ट घेतलो जाल्यार अर्दे वर लागतले तुका थंयसून पणजे पावपाक. हो आमचो एक शॉर्टेस्ट रूट आसा आनी हो रूट एक ट्रेडिशनल आमचो एक हिस्टॉरिकल जो आमचो इतली वर्सांसून चालू आसा. आयज खंय तरी वायट दिसता ही फक्त हांगा सेटिंगां चल्ला. हे फक्त एकूच मनशाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता ती कॅसिनो लॉबी. आयज हेच्या फाटल्यान जर हेंचे भितर हात चल्ला हे हँड इन ग्लावज आसा फक्त कॅसिनोच्या लॉबीच्या फाटल्यान. आनी हो आतां न्यू प्रोजेक्ट थंय येता जो फेरी बोटीच्या सायडीक आसा पळय फक्त कॅसिनोक प्रोटेक्ट करपाक लागून आनी तांकां फायदो करून दिवपाक लागून. आयज आमच्या गोंयकारांक सायडीक धरून हे कॅसिनोक हे फुडें काडपाक लागलेले आसा. सो हांव ते कॅसिनो लॉबीक शिटवानी दिवपाक सोदता तांकां ऑन करपाक सोदता. आमच्या गोंयकाराच्या पोटार येवन तुमी धंदो करनाका. आयज इतली गरज आहा की आमचे म्हातारे कोतारे आहा इंजर्ड मनीस आहा तांकां ताबडतोब हांगा येवंक मेळटा सिटीन कांय त्रास जायना. आनी हे म्हणटात तुमी बसीन कोता 5 किलोमिटर
कोणा खातीर 5 किलोमीटर वचपाचे इतल्या दांड्यांनी आयज कितले आमी आयज आमकां 70 पावले आमी जावच्या पयलीं पासून फेरीबोट चालू आहा आनी हे नेसेसिटीज जाणट्यांक आनी भुरग्यांक पयलीं चड आहा त्या शिवाय आमी एकाच गांवचे भेटींचे वतना ते नेरूल पिल्यार सालिगांव कालांगूटच्या पर्यंत सिवोलच्या पर्यंत हेवटेन लागीं पडटा सिटी पूण हेवटेन येता आनी ह्या लोकांक लागून तुमी काकूट तुमकां जर जाणट्या नेणट्याची भुरग्याची जर काकूट दिसना जाल्यार तुमी आनी सरकार जाय कित्याक. कर्नाटकांत चालू आशिल्ल्या हिजाब वादाचेर मंगळारा कर्नाटक उच्च न्यायालयान म्हत्वपूर्ण निकाल दिला. शाळा महाविद्यालयांत हिजाब बंदीच्या निर्णयात आव्हान दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. हिजाब घालप हो एक विशिष्ट धर्माच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय अशें न्यायालयान आपल्या निर्णयात म्हटलां. We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. उडुपीच्या विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 9 फेब्रुवारीक मुखेल न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती JM खाजी हांच्या खंडपीठाची स्थापना केली. याचिकेत वर्गात लेगीत हिजाब घालपाची मान्यताय दिवची कारण तो तांच्या श्रद्धेचो भाग आसा अशें म्हटिल्लें. न्यायालयान विद्यार्थिनींची ही याचिका भायर मारीत सांगले की विद्यार्थिनी शाळेचो ड्रेस घालपाक मनाय करपाक शकनात. हिजाब घालप हो एका विशिष्ट धर्माच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय. तशेंच शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हो रास्त निर्बंध जाचेर विद्यार्थी आक्षेप घेवंक शकनात. या निष्कर्षाचेर उच्च न्यायालयान निवाडो दिल्लो आणि विद्यार्थिनींची ही याचिका भायर मारिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुराय गोंयांतली सुमार 2,500 मतां भायर आयली हाची दखल घेत मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान हाचेर खर चवकशी करपाची मागणी केल्या. ह्या संदर्भात सावियो कुतिनो हांणी मडगांवां जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत अदीक म्हायती दिली. की हे जे मिस्टेक जाल्या मिस्टेक इंटेन्शनल काय अनइंटेन्शनल आमकां आतां समजी काय मेळना ते इतली साबार जावपाक एक बरोबर. सो तेन्ना आमी म्हणपाक सोदता जो एक वोटर सिनियर सिटीजन आपलो हक जाहीर केला एक्सप्रेस केला बाय वे ऑफ दीस बॅलट वोट आनी तो कावंटिंगाक वचना जाल्यार कावंटिंगाक अकावंटूच जायना जाल्यार हे इतली एक्सरसायज करून कितें फायदो जाला. आनी हाजेर आमी इन्क्वायरी मागिल्ली आहा. आज आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी डिमांड केल्ली आहा हेजेर इन्क्वायरी जाय म्हणून आमकां. हें सगळें इनवॅलीड ठरोवपाक कोणाची काय म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी सो हेजी इन्क्वायरी जावची म्हणून आमी मागल्या. कोरोनाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस कमी जालां. सोमारा आनी मंगळारा मजगतीं 24 वरांत बट्ट 9 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. ह्या काळान एकूय दुयेंतीक मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांत 18 जाणांक कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.40% पावलां. ताका लागून मातशी थकाय मेळ्ळ्या. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,220 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,41,305 दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रीय दुयेंतीचो आंकडो देंवून तो 85चेर पावला. मंगळारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत गेलो ना. आतां मेरेन 1,90,119 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. बेळगांवच्यान येवपी भाजी गरमेक लागून पाड जाता आनी भाजयेकारांक लुकसाणय जाता अशें भाजयेकारांचें म्हणणें आसा. भाजयेची दर सदा भशेन आसा. गिरायक लेगीत पयलीं सारके बाजारांत दिसना. गरमेचे दीस आशिल्ल्यान भाजी पाड जाता आनी ती भायर उडोवची पडटा. थोडे भाजीकार सांज वेळार आयिल्ल्यान गिरायकाक कमी दरान भाजी दिवन सोंपयता. गरमेक लागून भाजी वेवसायिकांचें लुकसाण जाल्लें दिसून येता.
विद्यावर्धक मंडळ संचलित दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयात आनीक एक नवीन स्मार्ट क्लासाक सुरवात पडल्या. आदले शिक्षक आणि ज्येष्ठ नागरिक दिनानाथ तारी हांणी पुरस्कृत केल्ल्या ह्या क्लासीचे बुधवारा उक्तावण जाले. विद्यावर्धक मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, सचिव आणि आदले सभापती राजेश पाटणीकर, राजेश धोंड, अरुण साळकार, अभिजित तेली, दिनेश मयेकर तशेंच हेर मानेस्तांच्या हजेरेंत दिनानाथ तारी हांणी क्लासीचें उक्तावण केलें. विद्यावर्धक मंडळा वतीन अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांच्या हस्तुकीं दिनानाथ तारी हांचो भोवमान केलो. पालिका मंडळाक विस्वासात घेवन प्रलंबीत प्रकल्प मार्गाक लायतानाच दिवचल शाराची उदरगत करपाक नेटान वावुरतलो अशी गवाय नवनिर्वाचित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या. आमदारकेचो सोपूत घेतले उपरांत आमदार दोतोर शेटये हांणी मंगळारा सांजे दिवचल पालिका मंडळा वांगडा बसका घेवन उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. आमचे खुबशे प्रोजेक्ट खंय खंय अडकला ते तांच्यांनी म्हजे नजरे घातलेले आसा आनी ते कशे फुडें व्हरपाचे हेचेर आमी विचार केल्लो आसा. सो आमचे जे फर्दर मिटींग जातले ते कन्सर्न ऑफिसरा कडेन जातले. PWD म्हूण, इलेक्ट्रिसिटी म्हूण, अंडरग्रावंड केबलिंग एक आसा, स्वेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो एक आसा, आमचो प्ले ग्रावंडाक एक्वायर मास्टर प्लॅनान जागा आसा क्रिकेट प्ले ग्रावंडाक ती एक्वायर करपाची, ती थंय फायल अडकले. शिगमोत्सव आमी हांगा करपाक जाय बिचोले म्हणून. शिगमोत्सव एका तुजो पदाधिकारी आयिल्लो, तांच्यांनी प्रपोजल दिला, आमी ती फॉलोअप करपाची केला. सो हे जे सगळे आनी तांचे जे म्हाका मेन कशें आसा सगळ्या डिस्ट्रिक्टच्या लोकांक सांगचें आसा की आमी सगळे जाण वी आर वन युनायटेड. आमी सगळे जाण मेळून 14 कावन्सिलर मेळून आनी हांव मेळून आमी बिचोलीचो विकास करतले. सगळे जाण आमी एक टीम आसा. विंगड विंगड रंगांनी मनोवपी होळी लागीं पावली. रंगांनी खेळपी ह्या होळी उत्सवा खातीर बाजारांत भुरग्यांक नवे ऑर्गेनीक रंग आयल्यात. भुरग्यां खातीर टँक, पिचकारी, नवे हर्बल रंग आनी गुलाल बाजारांत आयल्या. रंगबिरंगी रंगांनी मनोवपी ह्या होळयेक खातीर बाजारांत रंग घेवपाक सध्या लोकांची कमी गर्दी दिसून येता. तशेंच बाजारांत वेगवेगळ्यो होळयेच्यो वस्तू आनी सामान आयिल्ले दिसून येता. आता हे कलर्स येयला हे न्यू आसा बाजारांत, ऑर्गेनीक कलर आनी हे हर्बल कलर आनी हे रेग्युलर कलर जे एवरी इयर चलता. आनी आतां म्हटल्यार मातशें कोरोनाक लागून अजून स्लो आसा, अजून तितको कळ्ळें. भुरग्यांक लागून स्पेशल तेंचे टँक आसा, स्पेशल धाकटे धाकटे पिचकाऱ्यो आसा. आनी ते भुरग्यांक थोडे स्पेशल हे कलर्स घालता जे ऑर्गेनीक आसा, वीच आर मेड फ्रॉम फ्लावर. शिगमो म्हळ्यार रंगाचो उत्सव. गांवांनी होळी पेटोवन आनी एकमेकांचेर गुलाल फाकीत शिगम्याक सुरवात जाता. दिवचल वाठारांत सध्या शिगम्याचें वातावरण तयार जावपाक लागला. शिगम्याक लागपी सामानान बाजार फुलपाक लागला. अजून ह्या सामानाचे खरेदीक नीट येवंक ना, पूण फुडल्या 2 दिसांत गुलाल आनी हेर सामानाक मागणी येतली असो अदमास आसा. कोविडाक लागून फाटल्या 2 वर्सां गुलाल आनी हेर सामानाक मागणी नाशिल्ली. आतां महामारीचो प्रभाव कमी जाल्ल्यान अंदू गिरायक जावपाची आस्त होलसेल दुकानदार उक्तायतात.
दक्षिण गोंयांतल्या वाठारांत शिगमो सुरू आसा. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो विंगड रिती, परंपरा आनी पद्धती शिगम्याच्या वेळार दिश्टी पडटात. सोमारा शिरोटी आनी माटवे मळ ह्या वाठारांत वेळाचे आगमन जाले. ह्या मेळाक पारंपारीक वाद्यां वांगडा रोमट, तालगडी तशेंच सुवारी वादन सादर करतात. हे गांवांत माडार नमन घालतात उपरांत शिगमो सुरू जाता. शिगमो पारंपारीक पद्दतीन नेसून व्हडा उमेदीन उत्सव मनयतात. सुरवातेक 2 दीस शेजारच्या वाठारांत पातीचे कणस आनी आबोल्याचे फुलां आशिल्ली टोपी, पगडी, मुणासो वा तुरो असो खाशेले भेस करून शिगम्याची भोवडी काडटात. उपरांत आपल्या वाठारांत घराघरांनी शिगमो मनयतात. शिगम्याचो उत्सव सोंपसर दबाज्यान भाग घेवपी दादले आनी तरणाटे एकाच जाग्यार रावतात. शिगमो ही एक पवित्र परब. ग्रामीण वाठारांत अजून मेरेन व्हडा उमेदीन आनी उत्साहान मनयतात. काणकोणच्या आंगोतखोला वाठारांत वेळी समाजाचो पारंपारीक शिगम्याचो मेळ सुरू जाला. लक्ष्मीनारायण देवाक नमन करून तशेंच वेताळाच्या देवाक गुलाल अर्पण करून आयतारा सावन मेळ सुरू जालो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्या अंत्रुज शिगमोत्सव समिती वतीन म्हादोळच्या म्हाळसा नारायणी देवळान शिगमोत्सवाच्या निमतान नमन घालपाची पारंपारीक कार्यावळ मंगळारा घडोवन हाडिल्ली. फाटल्या 42 वर्सां पासून ही परंपरा सुरू आसा. समाजातल्या सगळ्या घटकांक घेवन ही कार्यावळ दर वर्सा थळावे आयोजीत करतात अशी माहिती आमदार गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना दिल्या. ह्या वेळार शिगमोत्सव समितीचे सगळे वांगडी हजर आशिल्ले. फोंडा तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समितीच्या वतीन वर्ष पद्धतीप्रमाणे गेली 42 वर्सां जालीं. आज माळशेच्या नमन घालपा खातीर आमी चतुर्दशीच्या पयले दिसा येतात आनी अशेंच तरेचो आजचो हो कार्यक्रम संबंद आमचो अंत्रुज महालांतले जे शिगमोत्सव प्रेमी जे आसात आनी त्याच प्रमाणे विंगड वाठारांतले जे आमची ही संस्कृती, शिगमोत्सवाची संस्कृती, पारंपारीक संस्कृती मुखार व्हरपा खातीर आनी एके पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन पावोवपा खातीर आमचो जो सरकारी पातळीचो जो शिगमोत्सव आसतलो तातूंत चित्ररथ, त्याच बरोबर रोमटा मेळ, लोकनृत्य आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स जातली.
सबंद तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयचे जे कलाकार आसात, वेगळी वेगळी पथकां जी आसात, त्या पथकांनी सहभाग दाखोवन ह्यो अंत्रुज फोंडा तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समितीन जे आयोजन केल्लें आसा शिगमोत्सव, तो ताका उभारी तुमी दिवची हें नमळायेचें मागणें. काणकोणा पारंपारीक शिगम्या उत्सवांतलो गोफ आयज मेरेन अस्तित्वात आशिल्लें दिसून येता. ह्या पारंपारीक शिगम्याक गोफ तालगडी तोणयां खेळ वेगवेगळ्या पद्दतीन खेळटात. 5 दीस चलपी ह्या शिगम्या उत्सवाक गांवगिऱ्या वाठारांनी आगळो वेगळो एक म्हत्व आसा. रितीरिवाजान आनी श्रद्धेन हो उत्सव गोंयकार भाव मनयतात. पळयात ह्या शिगम्या गोफाची खिणचित्रां. गोंयांत आयज 16 मार्च दिसा सावन 12 ते 14 वर्सां पिराये गटांतल्या भुरग्यांक कोर्बेवॅक्स वासीन दिवपाक सुरवात जाल्या. 28 दिसांच्या अंतरान भुरग्यांक वासिनाचे 2 डोस दितले. शिवोली आनी कांदोळी आरोग्य केंद्रान डोस दिवपाक सुरवात केल्या. सध्या भुरग्यांच्यो परीक्षा चालू आशिल्ल्यान प्रतिसाद कमी आसा. दनपारां एका उपरांत ह्या वासिनीकरण मोहिमेक बरो प्रतिसाद मेळटलो अशें दोतोर साधना शेटयेन सांगलां. समेस्त पालकांनी आपल्या भुरग्यांक हे वासीन करून घेवचे अशें भलायकी सेवा खात्यान मागलां. हवामानात परतून बदल जावन राज्यांतले तापमान मंगळारा देंवलें. मंगळारचे तापमान 33.5 आशिल्लें. उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडल्या 2 दिसांक कांय वाठारांत पावसाचो अदमास आसा. आयतारा आनी सोमारा चडांत चड तापमान 37° वयर पाविल्ल्यान गरमी वाडिल्ली. मंगळारा मात तापमान देंवलें. खरवताक लागून गरमी जाणवताली. वातावरणांत परतून बदल जाला. हाका लागून कांय वाठारांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. अंदू मार्चांतले सगळ्यांत चड तापमान आयतारा आनी सोमारा नोंद जाल्लें. 2 दीस गरमेचें ल्हार आशिल्लें. आतां हें ल्हार उणें जावपाक लागलां. गोंयच्या 40 आमदारांनी मंगळारा आमदारकीचो सोपूत घेतलो. राज्यपालाचे प्रतिनिधी म्हूण गणेश गांवकार हांणी तांकां सोपूत दिली. सोपूत विधी उपरांत निवडून आयिल्ल्या सगळ्या आमदारांनी एकठांय येवन फोटो सेशन केलें. ह्या आमदारांनी फकत फोटो सेशन न्ही जाल्यार एकठांय येवन गोंयच्या उदरगती खातीर वावुरचें अशें मत गोंयकारान व्यक्त केलां. वेचून आयिल्ल्या गोंयच्या 40 आमदारांनी मंगळारा सोपूत घेतली. गोंयची विधानसभा 13 मार्चाक बरखास्त जाले उपरांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई हांणी प्रमोद सावंत हांकां काळजीवाहू मुख्यमंत्री पदा खातीर ह्या वेळार नेमलो. हांव डॉ. प्रमोद सावंत गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला. म्हण देवाच्या नांवान सोपूत घेता की हांव कायद्यान थारायल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलों आनी भारताचें सार्वभौमत्व आनी भारताची एकवट राखून दवरतलों आनी जें कर्तव्य आतां म्हाका लागू जालां तें खरेपणान पुरें करतलों. जय हिंद, जय गोमंतक, जय भारत. नव्या सरकाराच्या शपथविधीचो मुहूर्त अजून मेरेन थारूंक ना. मात शपथविधी जाले उपरांत वेळ वगडय नासतना काळजीवाहू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भेट घेवपाक दिल्लीची वाट धरल्या. मोगो पक्षान भाजपाक दिल्ल्या तेक्या विशीं ह्या बसकेत चर्चा जावपाक शकता अशें कळटा. तेच बराबर खातें वांटोवपा विशीं लेगीत ह्या वेळार चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. कॅम्पेन हांव लीड करतालो. म्हज्या भारतीय जनता पार्टीक 20 सीट हे लोकांनी दिले. हाजोच अर्थ म्हाका निश्चितरित्या
माननीय मोदीजींचे विजन आत्मनिर्भर भारत जे आमी स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न केलो हांव म्हणटलो तो प्रयत्न खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टीच्या रुपात सरकाराच्या रुपात आमी अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टीचे ध्येय धोरणां पावोवपाक शकले. नवे सरकार मात होळये उपरांतूच अस्तित्वांत येतले. आमकां कितें जालें आमकां मातशें स्टोरेज शॉर्ट आसलें जाल्यार फॉर्मेशन गव्हर्मेंट रोखडें जावपाचें. नाव वी आर इन अ कम्फर्टेबल मेजॉरिटी आय कॅन से विथ द सपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडंट. सो गव्हर्मेंट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक 20 जागे मेळ्ळ्यात जाल्यार 3 अपक्षांनी भाजपाक तेंको दिला. ताका लागून भाजपाक सत्ता थापणूक करपाची गडबड ना. पूण तो मेरेनच्या काळात मात भाजपाच्या अंतर्गत राजकारणाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक तोंड दिवचे पडटले हे मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायलांच्या सक्षमीकरणाचेर नारे दिवपी भाजप आतां विसून आयल्या खंयच्याय बायल आमदाराक मंत्रीपद दितलो हो विशय सध्या उमळशिकेचो थारला. ह्या फावट विधानसभेत 2 बायल आमदार विसून आयल्यात. विश्वजिताची घरकान्न दिव्या आनी बाबुशाची घरकान्न जेनिफर. ह्या दोगां भितर मंत्रीपद खातीर सर्त लागल्या आनी ते खातीर तांचे घरकान्नी आपली राजकी ताकद दाखोवंक लायल्या. गोयच्या नव्या सरकारान 2 बायलां आसात. विश्वजिताची बायल दिव्या राणेन सगळ्यांत चड मतां मेळोवन पयल्याच धपक्यान विधानसभेत प्रवेश केला. जाल्यार दुसरे वटेन थळाव्या कांय भाजप कार्यकर्त्यांचो विरोध आसून लेगीत बाबुशाच्या घरकान्नीन निवडून येत बाजी मारल्या. 20 आमदाराच्या भाजपाक 3 अपक्ष आमदाराचो तेंको घेवनूच सरकार घडोवचें पडटलें. ते खातीर अपक्षाक लेगीत मंत्रीपदां दिवचीच पडटलीं अशें दिसता. आतां प्रस्न येता तो बायलांक आशिल्लें मंत्रीपद कोणाक दिवचें? जेनिफराक काय दिव्याक? काय दोगांयकूय मंत्रीपदां दिवचीच पडटलीं काय? कारणूय तशेंच आसा. बाबूश हो भाजपाचो गडगंज आमदार, मात भाजपाचो आपणाक तेंको मेळूंक नाशिल्ल्याचो आरोप बाबुशान केला. ताका लागून दोगांयच्या बायलांक मंत्रीपद दिवचें काय एकट्याच्या गळ्यान मंत्रीपदाची माळ घालची हें आव्हान नवीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आसाच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.